धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ स्तेफान सानेद्रीन सभेच्या सांद्यांक हे परे म्हणालो, तुम्ही हट्टी मनाच्यान तुमची खालसा धरण जाल्यांत आणि खान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्यांक तुम्ही सदां आड रावतात. तुमच्या पूर्वजांनी केल्लें तशेंच तुम्ही करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पूर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीवंत साकराचे येणे फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशे मारले आणि आता तुम्हीच ताका पराधीन केलो आणि जिवेशे मारलो. देवदूता लागचे नियमशास्त्र घेतलेले तुम्हीच आणि ताका आड रावलेले तुम्हीच. हे ऐकून नीती सभेच्या सांद्यांच्या काळजाने राग शिजलो आणि ताचेर तांणी धांत किरलेले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जालो आणि मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलोलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्याने व्हडल्यान भोबो घाल्यो आणि आपले खान धांपले. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्हडून व्हेलो आणि थंय फातरायलो. साक्षी घरांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांया सरशे दवरले. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो, सोमिया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडून व्हडल्या थाळ्यान ताणें मागलें, सोमिया, हें पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. आणि ताच्या मरणाक साऊलाची कबलत आसली. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय आणि म्हाका वाट दाखय. म्हजे पासत मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय, कित्याक तूं म्हजो आसरो. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. व्यर्थ मुर्तींची पुजा करतेल्यांक तूं द्वेषिताय, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतां. म्हजे दळदीरपण तुवें पळयलाय, म्हजे आकांत तुका कळीत आसात. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांत तुवें म्हाका घालूंक नाय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा म्हाका निराशे जावंक दिनाका, कित्याक हांव तुका उलो मारतां. नश्ट्यांक निराशे जावंक दी, मोने जावन ते पाताळांत देंवू. सदैव जावं सर्वेस्पर, कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यांत. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तवळ लोक जेजू लागीं म्हणालो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानिशें तूं कसले खुना करून दाखयताय, कसले करणे तूं करताय. ताणें तांकां सर्गांत थावन उंडो खावंक दिलो, म्हूण पवित्र पुस्तके सांगले प्रमाणे आमच्या पूर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्गींचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना. बागार खरो सर्गींचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गीन थावन देंवता आणि संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवच तो जिविताचो उंडो.
मुझे सशी येता तो केदींस बुक्यम सोना म्हाका सतमानता तो केदींस थानेव सोना. देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता.